माथेवा प्रमाणे सुवार्थ अध्याय 3 स्नानदातार सुवाव. त्या दिसाने स्नानदातार सुवाव जुदेयाच्या अरण्यात दिश्टी पडलो आणि अशे प्रसंग खरी लागलो. तुमची पातकी चिनी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागी पावला. ताचेच विशांत ते इसाया प्रवाद्यान सांगले. अरण्यांत एक थाळो भोब मारता, सोम्यांक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. जुवाव खऱ्या लोवेंचे वस्त्र नेसलो आणि ताने पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदलो. देंपे आणि रान मोव ताचे खान. तवळ जेरुसलेम शहरांतलो, जुदेयाच्या अख्ख्या प्रांतांतलो आणि योर्दान न्हंय बोगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी वेतलो आणि आपली पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. जुवांचो चिनी बदलूंक उलो. फारिसेवा आणि सादुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशी येताले तें पळोवन जुवावन तांकां म्हणलें, हत्त आग्याच्या पिलानो, येवंक आसा त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणे तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी चिनी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्याच फातरांतावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरन जाल्या. देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आणि उज्यांत उडयतले. देवा थंय तुमच्याच फाटी परतोवण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट. ताच्या पांयांचो वानो व्हावोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें आतां हातांत धरलां आनी आपली धान्नी तो आसोडून नितळ करतलो. आपलो घोव तो तुपयांनी भरतलो. पूण पोल केदींच पालवानांत असल्या उज्यांत घालन लासतलो. जेजू स्नान घेता. तवळ जेजू सुवाव लागचे स्नान घेवचे खातीर गलिलेयांतावन योर्दान न्हंय तडेक आयलो. पूण जुवावन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागचे स्नान घेसय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सकड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवाव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक थाळोय हे परी आयकलो, हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. आमीन.